रत्ना सत्यभामा कोरगांवकर हांव अंजुना रावता. हांगा हांव लग्न करता कितली वर्सां जालीं. आमकां वयर शेल्फ ना कांय ना आनी आतां आमकां पळय हें ना पायटी धांक बंद कितें खातली आमी. आमचो जोडकार कोण ना, म्हाजो जोडकार कोण ना, म्हाजे चेडो आहा ताका काम धंदो ना कांय ना म्हणून हांव हांगा येता. तरी आमकां आतां हें अशें तेंच्यांनी केलां पळय सन्मान ना वनू कांयच ना. वयल्यान आमकां वयर आमी माटोव घालताले ते पासून आमकां दिना. लोक हांगा बसोंक सोदिना, खावपाक सोदिना धुल्ल्यान. खंय कितें जातालें बाबा आमचें आतां, खंय आमी हें करतलीं, आमचें जीवन कशें चलतलें. तेका लागून आमी तेंच्या कडेन मागले आमकां मातसो माटोव घालूंक दिया. एक 6 म्हयने आमी हें करता मागीर मोडून व्हरता आमी. वर्साचे वर्स आमकां तुमी दिताले, आतां तुमी दिनात आमकां, घालूंक दिना ते कशेंच. आतां आमी कितले तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट मागले बाबा आमकां थोडे दीस तरी आमकां दिया. वनू सन्मान ना कांयच ना, काय हें ना. या वर्सा तुमचो बिझनेस कितें जालो? आमचो बिझनेस कांयच ना बाबा. हे फावटी आमकां कांय लुकसाण सगळें. आमचे एक हाडले जाल्यार 2 म्हयने आमचे अजून खपात ना मरे. ते कशें जातलें आमचें सांग पळोवया. हरशीं कसो जातालो? हरशीं आमचो बरो जातालो कित्याक आमकां वयर शेत आसलेले लोकांक बसोंक मेळटले, लोकांक धुल्लो बी बसनासलो. आमी सायडीक बांदतालीं आनी बरें हें करतालीं. हे फावट आमकां तशें करूंक मेळोंक ना. 17 लाख कोण बसोंक सोदिना हांगा. बसलो जाल्यार म्हणटा ती धुल्लो बसता म्हणटा आनी खावंक सोदिना. ते कशें जातलें सांग. या वर्सा डिसेंबरान सारकें आमकां डिसेंबरान कांयच ना. नोव्हेंबरानसून आमकां पळय आमी जानेवारी एका आमच्या ऑगस्ट 15 तारखेर आमी पळय हांगा चालू केला तो वगत पासून आमकां कांय गिरायक ना. हें ना म्हणजे आमकां शेक घालून दिवंक ना म्हणून तेंच्यांनी आमकां कोण आमकां हें करिना, पळयना न्हू. ते बारीक लोक बाबडे खाताले ते आतां खावंक सोदिना कित्याक धुल्लो बसता म्हणटात ते. सगळं धुल्ल्यान कोण बसोंक सोदिना. जोर पडटा. आमी जेवण आतां थंडी येता आमकां जोर येता बसन नाल्यार आमकां तितलो आदार आसलो हेंचो. कित्याक आमी तांकां वायट म्हणना, आमचे तेंच्यांनी पयशे घेवंक ना कांय घेवंक ना. पण आतां ह्या वर्सान तेणी आमकां सारकीच रडयल्या. लोक सगळ्या हॉटेलांनी वयता. आतां हॉटेलांनी वयतालीं. हांगा कोण खावंक सोदिना न्हू रे बाब. पयलीं आमकां गर्दी पडटाली, टायम मेळनासलो दिवपाक. आतां पळय आमकां एक मनीस मेळना. एकटो येतलो 2-8 मिनटां आमकां रावचें पडटा, पळोवचें पडटा वर देवा येतले म्हणून. सामळा दवरून वयतालीं, हें बांदतालीं मरे वयर आमकां अशें. आनी सामळा आमी दवरून वयतालीं, कदेली सगळें दवरून वयतालीं. आतां आमकां सद्दां व्हरून हाडून रिक्षेनी बाबा कितले पयशे घेता. 500 रुपया आमकां रिक्षेक दिवचे पडटा. पयलीं आमी दवरून वयतालीं आमकां बरें पडटालें. आवून आमकां कांय ना. आमचे विशेक हांगा शॉपां आसलीं. आतां कोण आहा शॉपां? 4-5 शॉपां आहा. शॉप कितें लायतली बाबडी ती म्हणून पयलीं हांगा कितके लायताले शॉप? खूब शॉपां लायतालीं आमी हांगा. 15 शॉपां भायर आसतालीं. आनी आतां खंय आतां 1, 2, 3, 4-5 शॉपां आहा आमी आतां. तरी आमकां गिरायक जायना 5 शॉपां आसून. डिसेंबर बाय सांगता आमी आतां 25-30 वर्सां जालीं म्हाका आतां इस्कॉल सोडून आमी हो धंदो करता. डिसेंबर मरे आमकां नोव्हेंबरान केल्लें चालू. कांयच गिरायक ना आनी कोणूच कस्टमर म्हणटा ना. धांक म्युजीक बंद जाता. गोवोरमेंटान आतां कितें केलां तें आमकां खबर ना. धांक सारकें बंद जाता आनी आमकां पळय वतान आमकां मरचें पडटा हांगा सारकें वतान. आतां गोवोरमेंटान कितें तरी चिंतूंक जाय आमकां गरिबांक. हो कितें फायदो सगळो व्हडल्या लोकांक जाता. आमकां गरिबांक कांयच जायना. सगळो लोक पळय ही पोवयो पळय तश्यो पोवयो उरता, तशी तांतयां उरता पळय. सगळे गोरवांक घालचे पडटा. ते सगळो माल उरता कांयच ना. नोव्हेंबर डिसेंबर आतां तेंच्यान सन्मान जाला थंय. आतां कितें करपाचें मातशें तर चिंतूंक जाय. हे तुमी कोणाक घालता? हे मागीर गोरवांक घालचे पडटा आमकां. कांयच ना न्हू. धांक तर म्युजीक बंद केलें जाल्यार कांयच ना न्हू. सगळ्याक धांक बंद करता म्युजीक. कितें फायदो कांयच ना. फक्त ते आमकां फक्त मोतां मारपाक येतात. सनबर्न समज हांगा समज पुर्वी सद्या जाल्लो हय बरें जातालें. कित्याक बरें तेन्ना बरें जातालें. हय बरें. आतां 30-40 वर्सां जालीं मरे आमकां सनबर्न हांगा करता आमी. म्हणल्यार काय आतां ह्या वर्सा कांयच नोव्हेंबर सारकोच थंड. नोव्हेंबर जालो आमचो, क्रिसमस जालो, कोणूच ना. 15 वर्सां जाल्ली लायता म्हटल्यार कोण कांयच ना. आतां सुद्दां हांगा बेश्टीच बसल्या. एक बोणी सुद्दां काय करूंक ना. ह्या वर्सा डिसेंबर तुमचो कसो कितें गेलो? डिसेंबर जागना न्हू बरो आमचो. सन्मान एक जातालो न्हू. तेज्या सुद्दां आमी कितें पड भरतालीं तसोय केलो. आनी न्यू इयराक कितें येयलें 2-4 तांतयां खपलीं गेलीं घरा. आतां फ्री मार्केटाक येयल्यात आतां बोणी करूंक ना. येयले आनी बसले. कस्टमर कोण ना. काय करूंक जाय खंय रावतले. हरशीं वर्सां जातालो तो जावंक ना. ना जागना. सिजनूच ना न्हू. आमकां जाय मरे. सन्मान जाल्लो पार्टी जाल्ली जाय, सगळें जाल्लें जाय. आमी कितें खातले ना जाल्यार
माझो मिस्टर आहा तो घरान पडला आनी घरान आसा आमी आपली पोट भरताली हांगासर तेजे कडेन काय जायना 15 वर्सां जाली घरान आहा तो आमचो सिजन कांयच ना जालो ना कांयच जायना म्हणून डिसेंबर कसो कितें आलो तुमचो हरशी सन्मान आसताले म्हणून सन्मान आसताना मातशें कितें बारीक बारीक जातालें न्हू कांयच ना हे तुमकां काय दिना जालो सिजन सोंपलो गिरायक जायना न्हू तुमकां गिरायक खंय कितें जाता कोण आहा हांगासर पार्ट्योच वाजना म्युजीकच बंद करता गिरायक म्युजिकाच ना मरे आनी खंयचे हें करता डिसेंबर बी कसो गेलो तुमचो डिसेंबर खंय डिसेंबर सगळो फ्लॉप गेला आमकां डिसेंबरान तरी कितें जातालें आतां कांयच जायना आमकां इतलो लोक जातालो हे फावटी कांयच ना हरशी तुमकां डिसेंबरान कसो कितें रिस्पॉन्स जालो लोकांक बारो जातालो क्रावड आतां कांयच क्रावड जायना तो हांगा पार्ट्यो बी जाता पायट्यो जाताले बिजा कोणाचोच प्रॉब्लेम नासलो आतांच प्रॉब्लेम जाता ते बंद कर धांक बंद कर बारांक बंद कर म्हणून आदी फूल नायट पायट्यो करताले तुमचें जें सामान हाडटा पळय तें लुकसाण कशें कितें जाता आतां हे फावटीक लुकसाणाकूच पडलां आमकां पयलीं कांयच जायनासलें आतांच लुकसाणाक पडलां आमचें हें नोव्हेंबर पयलीं कांयच जायनासलें लुकसाण बी आमकां बरो फायदो जातालो सत्र्यो लावच्यो पडटा ते वाऱ्यान पडटा कितें करपाचें तें कांयच सदमाना दवा ना दोवांकूच रावता न्हू आमी तरी पूण तुमकां काय गिरायक ना गिराकूच ना लोक बसतलो कोण जावा बसोंक सुद्दां रावना दोवाक बसोंक अय हांगा तुमचो फूड स्टॉल आहा अंदू तुमकां डिसेंबरान गिरायक कशें कितें जाला पूण वर्साकून मातशें कमी जालां आनी हरशी कशें कितें जातालें पयलीं सनबर्न आसतालो न्हू सो सनबर्नाचो क्रावड बी चड जातालो अंदू ट्युरिस्टूय कमी आहा जाल्यार अंदू मातशें कमी जालें ह्या वर्सा काय नाही आमकां गिराक बिराक काय जावना काय खालीच पडलेले न्यू इयराक सुद्दां काय नासले डिसेंबरान आख्खो फ्लॉप गेलो जोडूच काय जावना लास्ट इयर तर भरपूर लोक आसलो सगळे आमकां बरें आसले आतां कांयच ना बेश्टे वारो पोळयो बी सगळे भायर उडयले काडून गोरवांक घातले ना 1000 सुद्दां गिराक जावना 30 तारखेर आनी 31 तारखेर थोडे जर कांयच जावना गिराक आमकां आनी कितें हांव न्हू कितें गव्हर्मेंट करता तो आमकां कांयच खबर ना हांगा जाल्यार सामको डेडूच पडला सगळें रस्तो खाली पडला गोरवां असो चलना हांगा लोक तर सोडून गोरवाय चलना हरशी तुमकां पयलीं कशें जातालें भरपूर जातालें गिराक 4 दिसांक वाजयले पूण कांयच जावना आनी कांयच म्हणजे कांयच जावना सनबर्न जावना आमकां सनबर्न म्हटलं इकडे काय लोकूच नासलो शुक्रार म्हणटलो हय. शुक्रार शुक्रार म्हणटलो पण पळय, आनी Friday लोक कितलो म्हणीत भरतालो मरे सनबर्न म्हटल्यार सारको 8 दीस 8 लोक सारको दीस फूल जाले. आसतालो ही लायन आतां कोणूच नाही लायनीक आख्खो रस्तो खाली हा पळय हांव फक्त पेटे भोंवतान आनी हे भोंवतान स्टाफ भोंवतान बाबडे कोण भोंवता कोण आमी इतले ते सामान हाडलेलें आमचें सगळें सामान हे जालां मरे उरलां मरे खूप हाडलेले आमी कोणूच ना ट्युरिस्टूच ना सनबर्न लोन काडून काडून भरता मरे सामणा हांगा कितें आसता अशें आसता न्हू एक जातलें म्हणून उन्हाळो सारको फ्लॉपूच जाला सगळें काय करपाचें आतां हाडलाच न्हू तेका आमी हांगा पायट्यो जाल्यार आमी 4 पयशे जोडटली जोडटली. नाल्यार आमकां सगळ्यांकूच कांयच ना हांव हांगासर सगळ्यांकूच आनी भिन्न कांयच आहा ना. टँकर काल्याक आहा सगळ्यांकूच आहा न्हू भाजयेकाराक आहा आमी एकटी जोडिना हांगा आमचे हपले की तेंचे हपतले न्हू हो. सगळीं शॉपकारां हांगा आहा आमी. पोर्टा हांगासर कोणाचें ना म्हणून ना हे ना हांगा भरपूर जातालो आमी वर्साची आशा घेवन ही रावता की रावताली. बाबा केन्ना आमी न्यू इयर करतलो आनी केन्ना हे येतलें. आमकां इतलो खूब वाज आमची येतालो आमी उमेद असते बंद 4 करताली, दिसांची चार दिसा जोडपाची. बंद करताली इतकें बिझनस जातालो आमकां सकाळची वयताली आमी सकाळची 9 वयताली, 10 णव, येताली धांक 2 पारची आनी वयताली. वयताली सकाळी धांक बी वयताली मरे आतां आमी कांयच ना घरा. मरे पळय आतां रस्तो कोणूच फालतूच ना. पळय खालीच पडला सगळें फुटपाथ हो रस्तो को दिसता तो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.